केंद्र सरकारान देशांतल्या लोकांक आधार कार्ड सक्ती केल्ली. त्या प्रमाण देशभर खाजगी एजन्सींक आधार कार्ड करून दिवपाचें कंत्राट दिल्लें. आधार कार्ड करतना लोकांनी सगळी म्हायती दिल्ली. मात आधार कार्डाचेर सगळी म्हायती कंत्राटदार एजन्सीन नोंद करूंक नाशिल्ल्यान ताचो त्रास आतां लोकांक सोंसचो पडटा. सरकारी कामांक आधार कार्ड जोडणी सक्ती केल्ल्यान अर्दवट म्हायती आशिल्ल्यान आधार कार्ड दुरुस्त करपाक सांगतात. लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हूण तळर्न पेडणेच्या श्री नाटेश्वर कला आनी संस्कृतीक मंडळान हळर्न, तळार्ण आनी खुटवाळ पंचायतींतल्या लोकांच्या सोयी खातीर आधार कार्ड दुरुस्त करपा खातीर तळार्ण हांगा कार्यक्रम दवरिल्लो. आयज जाल्लो आसा तो आमच्या कला सांस्कृतीक मंडळ हळर्न ह्या मंडळा मार्फत जाल्लो आसा आनी हो जो कार्यक्रम जाला तो एकदम इतको बरो आनी लोकांक सूख दिणारो असो कार्यक्रम आहा. आनी असे जे आमचे जे तरणाटे आहात तेच्या फुडें हेंच्यांनी असोच कार्यक्रम आयोजीत करून तो लोकांक सूख मेळटा अशे पद्दतीन तांकां कार्य करचें तेंच्यांनी. आनी म्हाका तर हेचो कार्यक्रमाचो एकदम फायदो जाल्लो आहा. कित्याक तर चड वाडलेल्या वयांत आतां खंय जर फिरोंक जावं आनी खंय तरी वयतलो जाल्यार गाडयांचो आनी कितें प्रवासाचो त्रास जाता. तेन्ना ही एकदम फुड्यान हाडून कार्यक्रम हो आयोजीत केला हेंच्यांनी. त्या खातीर म्हाका सुद्दां हेचो खूब फायदो जाल्लो आहा. आनी म्हाज्या सारको आनीकय बी जाणट्या मनशांक सुद्दां खूब तेजो फायदो जाल्लो आहा. लोक मेळ्ळे की ते म्हणालेले की आम्ही तयार आसा, तुमच्या गांवांत तुम्ही आयोजन करा. आणि तशें आमी आयोजन केलें आणि हो 2 दीस उपक्रम आमी हांगासर आयोजीत केलो. हे फक्त तुम्ही तुमच्या पंचायती मार्फत म्हणजे त्या लोकां खातीरच केला की आजूबाजूचे पंचायती येवचे अशें आमी पंचायतींक म्हणजे आमी अशें लोकांक फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केले. आमच्या पंचायतीकूय आमी एक नोटीस दिली आणि भायल्या लोकांकूय आमी सांगलें की आमचे जे कोण फ्रेंड आहात तांकां तुमी येया आणि हे दुरुस्तीकरणाचो तुमी लाभ घ्या. त्या तकलेन कशी कितें आयली ही आयडिया म्हणजे आमच्या गांवांत आमी अशें फिरले. आमी एक मंडळ स्थापन केल्लो, नटेश्वर कला आणि सांस्कृतीक मंडळ हळर्न. अशेंच आमची एक मिटींग जाली. आमच्या वांगडा आमी एक 10 जाण मेंबर घेवन अशे बसले आनी तेचेर अशें डिसायड केलें की आमच्या ह्या गांवांत जे जाणटे आहात तांकां खंयच्या एका कार्यक्रमाक कसले तरी तांकां बेनिफीट मेळचे. त्याच्यातून आमकां एक अशी कल्पना सुचली की आधार कार्ड दुरुस्तीकरण. आमच्या गांवांत जायते जाणटे लोक आसा. आतां ते जाणटे लोकांक इतले पयस वचपाक शक्य जावचें ना. तर आमी अशें कांय ठिकाणी वचून आमी तेची म्हायती गोळा केली आनी आमच्या मेंबरा मार्फत ती पोचयली. आमच्या गांवा मार्फतूय ती पोचयली आनी आमकां अशें दिसलें की हो कार्यक्रम आयोजीत करुया आनी हेचो फायदो आमच्या गांवांतल्या लोकांक, तशेंच आमचे पंचायतीन आमचे हळर्न, तळर्न, खुटवळ अशे जे गांव आहा तांकां हेचो फायदो जातलो. हो जो प्रोग्राम आमी दवरलो तो आमच्या गोव्यात सगळ्या कडेन आधार कार्ड तर सारकी ना, कोणाची डेट ऑफ बर्थ ना, कोणाचो एड्रेस ना. ताका लागून जे फॅसिलिटी मेळोंक जाय गव्हर्मेंटाचे ते हेका लागून मेळना. ताका लागून आमी हो उपक्रम हांगा दवरलो आहा. आनी आमचे जे जाणटे लोक आहात त्यांच्या कडेन थंयसर खंय वयतले म्हापशा सारक्या ठिकाणी, बान्या सारक्या ठिकाणी जाल्यार त्यांच्या कडेन ते मेळना. तर त्या जाणट्याची सोय कशी जातली. आमचो जो हो मंडळ आहा त्या मंडळा थ्रू जावंक जाय. ताका लागून आमकां दिसलें, आमच्या मंडळाक दिसलें जेणे करून लोकांचो बेनिफीट व्यवस्थीत तरेन जातलो, लोकांक तेचो बेनिफीट बरो मेळटलो. आनी तो मेळच्या साठी आमची ही धडपड चालू आसा. आमचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ म्हणटात तसे नागरीक आसात तांकां तेंचो बेनिफीट मेळचो. बाकीचे जे लोक आमचे गांवचे शेतकरी लोक, जसो गोंयान जी शेतां आसात त्या शेतांनी लोकांक काम करतना फुडें वचूंक मेळना आनी तातूंतल्यान तेंचो टायम कसो सेव जातलो, त्या सेव टायमार तेंची कामां कशी जातली. ताका लागून आमचो हो जो मंडळ आहा त्या मंडळान भरभार घेतलो. आमचे मंडळाचे पदाधिकारी आहात त्यांच्या विचार केलो की लोकांक बेनिफीट मेळोंक जाय जाल्यार कितें करतले, आमी कशें करतले. ताका लागून आमी हे सगळो उपक्रम केल्लो आसा. हो गोंयांतले जालो, हो गोंयांतले जाता. आमच्या पेडणे तालुक्यात हीच परिस्थिती आसा. त्या वक्तार आमी आमचे जे आजूबाजूचे पंचायती आहा तांकां आमचे पर्यंत जाता तितले प्रयत्न केले. आमी पंचायतीकूय बाकीच्या सांगले. तशेंच आमचे जे पंचायत आहा पंचायत मेंबरांक प्रत्येकाक आमी सांगले. आमी नोटीसी प्रत्येका कडेन लायले. तातूंत तेंचो प्रत्येकाक बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून.